Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. विदेशी नागरिकांक कोविन सायटीचेर बुकींग वा वॉक इन करून खंयच्याय सेंटरान वाशीन घेवंक मेळटले. टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफां खातीर 2 वाशिनां मदलो गॅप 6 आठवड्यांचेर हाडला म्हूण कोविड वाशिनाचो नोडल अधिकारी दोतोर अनूप नेत्रावळकरान प्रुडंटाक सांगले. स्टार्टेड वॅक्सिनेशन ऑफ फॉरेन नॅशनल्स. जे कोण फॉरेन नॅशनल्स आसात गोंयांत तांणी अवश्य आपलो पासपोर्ट वापरून कोविन पोर्टलाचेर ऑनलायन अपॉइंटमेंट घेवन ना जाल्यार वॉक इन करून वॅक्सिन घेवं येता दोनूय डोस. किंवा भायले जे कोण एक डोस घेवन आयला इधर कोवॅक्सिन आहा ते फक्त प्रायवेट हॉस्पिटलान आनी कोविशिल्ड जर भायर कोण घेवन आयला जाल्यार ताणें हांगा येवन ते वॅक्सिन घेवं येता सेकंड डोस. आतां टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफ आमी गोवा गव्हर्मेंटान डिसायड केला की जो युजल ब्रेक आसता बिटवीन 2 डोस जो 84 डेजाचो आसा तो तांकां रेड्यूस करून आमी 6 वीक्स 6 आठवड्याचो केला. आणि आमची टार्गेट आसा की 5th ऑफ सप्टेंबर जो टिचर्स डे आमी पळयता ऑब्जर्व करता टिचर्स डे त्या दिसा ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी वॅक्सिनेटेड. हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और हेड मास्टर will be certifying that this particular beneficiary is a teacher or a non-teaching staff belonging to his college or school. 11 आणि 10 तारीख चवथ सो ह्या दिसा आमी वॅक्सिन हॉलिडे अनाउन्स केल्यार. ह्या दिसा वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंट सेंटरांनी आसचें ना पूण आयतार जो येता 12 तारीख त्या दिसा वॅक्सिनेशन आसतलें. हो एक मच निडेड ब्रेक सो आसा आमच्या हेल्थ केअर प्रोफेशनलांक सगळ्यांक जी 228 दीस जाले विदाउट अ सिंगल ब्रेक दे हॅव वर्कड. आणि गणेश चतुर्थी जाल्ल्या कारणान तितलो व्हडलोसो टर्न आउट आसचोय ना. चवथीच्या दिसांनी कोविड SOP पाळच्यो ना जाल्यार तिसऱ्या ल्हाराची शिटकावणी. I just want to mention that third wave is also एक आवाज चालू आसा आमकां ती दस्तक दिता काय दिसता. And the only thing that can protect us is good coverage of vaccination. So सगळ्यांकडे मागता की आता चवथीच्या वेळार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर विसरू नाकात. बिकॉज फेस्टीव सीजन असल्या कारणान आमी सगळी बंधनां झुगारून भायर सरपाची पॉसिबिलिटी आसा आनी तें कारण जावंक शकता फॉर थर्ड वेव. आमी पळयलां सम स्टेट्स इन सावथ आफ्टर सम रिलिजियस फेस्टिवल्स थंयच्यो केसीस वाडल्यात. दे आर गेटिंग आउट ऑफ हँड नाव. हो प्रसंग जर आमचेर येवचो न्हय जाल्यार वी शूड टेक प्रॉपर केअर. द डिक्टीम इन कोविड पॅन्डेमीक इज एवॉयड वॉट यू कॅन एवॉयड. सो शक्यतो भायर सरू नाकात गरजे शिवाय. फेस्टिवल सीजन सुद्दां आतां जवळ जवळ सगळें आमचें कंट्रोल जायत आयलां. आमचे नंबर ऑफ केसीस हॅव डिक्रीज, नंबर ऑफ डेथ्स ऑल्सो हॅव डिक्रीज. अशा हेजेर आनी थोडें जर आमी पाशियन्स धरलें आनी जर आमकां देवान साथ दिली जाल्यार वी शूड बी एबल टू कंट्रोल द थर्ड वेव व्हेरी सक्सेसफुली. सो परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता की प्रत्येकान सेकंड डोस बेगोबेग घेवचो आनी प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. ओके. आनी थोडे कडेन आमकां आयकपाक येता थोडे ते जॉन्सन एंड जॉन्सन और स्पुटनिक अशी वॅक्सिन गोंयांत येतली म्हणून बी थोडे मातशे फाटल्यान रावता. तांकां कितें सांगपाचो? म्हाज्या कोतान जें आमच्या हातान आसा तेजो आमी वापर करपाक जाय. All the vaccines with little margin here and there are equally effective. सो कितें तरी बरें येतलें म्हणून जें सद्या अवेलेबल आसा तें सोडप म्हाज्या कोतान हें शहाणपणाचें ठरचें ना. सो माय रिक्वेस्ट इज गेट वॅक्सिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. जानेरा सावन आतां मेरेन सेगीत 228 दीस वॅक्सिनेशन चालू आशिल्ले. आज मेरेन 15,63,727 डोस दिल्यात. We have completed 228 days of COVID vaccination. It all started on 16th Jan आणि थंयच्यान आज आमकां 228 दीस जाले वी आर इनटू कोविड वॅक्सिनेशन. 15,63,727 doses have been administered by the Directorate of Health Services and private hospitals in Goa. हातूंतले 11,45,000 डोसीस आमच्या गोंयच्या लोकांनी मिनिमम एक तरी डोस घेतलेलो आसा अँड दॅट वील गिव दॅम अ गूड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिविटी. अँड ऑल्सो 35% लोक असे आसात की जेणी फर्स्टूय डोस घेतला आणि जेणी सेकंडूय डोस घेतला दे आर मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटेन्सिटी ऑफ कोविड डिसीज इन टर्म्स ऑफ डेथ, हॉस्पिटलायझेशन
use of ventilators, everything. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आनी ओमकार फळारी.